बागीवून जाकोबाची चिटी वेले वाचप. म्हजे भाव भयणीनो, म्हाका भावार्थ आसा अशें कोण एकलो म्हणत, पूण कोन्यांनी तो आपलो भावार्थ दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारत? हो भावार्थ ताका तारून दिवंक शकता? एक भाव वो भयण विंगडी भोंवतात आनी तांकां दिसपटग्रास ना, आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो अशें म्हूण समजात. शांतीन वचात, गोरमेक कितेंय आंगाक घालात आनी पोटभर जेवात. पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तुमी पावनात जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्थाई विशीं अशें घडटा, कोन्यो नात जाल्यार भावार्थ मेलोलो. कुडीक कोणूय म्हणत, तुका भावार्थ आसा पूण म्हजे कडेन कोन्यो आसात. तूं कोन्या विणे तुजो भावार्थ म्हाका दाखय, आनी हांव कोन्या वरवीं म्हजो भावार्थ तुका दाखयतलो. देव एकूच म्हूण तूं सत मानतात तें बरें आसा. देंवचारूय तशेंच सत मानतात आनी भिरांत तीन कोडकोडटात. हलक्या गिन्यानाच्या मनशा कोन्या विणे भावार्थ मेलोलो म्हूण तुका दाखोवं. आब्राहामान आमच्या बापान वेदीचेर आपल्या पुता इजाकाची भेटवणी केल्ल्यान कोन्यांक लागून तो प्रमाणीक जावंक ना? हे भाशेन ताचो भावार्थ आनी कोन्यो सहकारान वावुरल्यो, आनी ह्या कोन्यांक लागून ताचो भावार्थ संपूर्ण जालो. आनी अशें बरयलेलें आसा, तें घडोन आयलें. आब्राहामान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी हाका लागून देवान ताका प्रमाणीक म्हूण लेखलो आनी ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव पडलें. म्हणटोच भावार्थ पासतूच न्हय, पूण कोन्या पासत मनीस प्रमाणीक जाता म्हूण तुमी पळयतात. जशी ओतम्या विणे कूड मेलोली, तसोच भावार्थ कोन्या विणे मेलोलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. जो कोण सर्वेस्पराच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बलिश्ट जायत वेतोली, प्रमाणीक मनशाची संसद सदैव. जबाब: जो कोण सर्वेस्पराच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस भागी. ताचे घरान धन आनी गिरेस्काय. ताचे प्रमाणीकपण सासणाक तोगतलें. बऱ्या मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटा, कित्याक तो कोनवाळो, दयाळ, काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब: जो कोण सर्वेस्पराच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता, प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना, ताचो उगडास तोगतलो नितेकाली. जबाब: जो कोण सर्वेस्पराच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस भागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पराक जोय. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांक आनी आपल्या सिसांक बरोबर आपूण जेजून तांकां म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कशी आसात जायत, ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो क्रूस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें.
आपलो जीव सांबाळूंक सोदीत तो मनीस तो ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव ओबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवा बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? हें बास्कोळ आनी पातकी पिंडके मोदें म्हाका आनी म्हजे उतराक कोण लॉजेत जाल्यार देवाचो पुतूय आपल्या बागेवून दुतां सांगाती आपल्या बापायचे वैभवान येतलो तेन्ना ताका लोसतलो. आनी ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा उबीं आसात तांतलीं कांय जाणां देवाचे राज पदवेन आयलोलें देखल्या बगर मरण चाखचे नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुमचो खुरीस उखलचो आनी मोचे पाटल्यान यो. खुरीस आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत एक वांटो जावन आसा. जोण एकल्याक आमकां कसलो ना कसलो खुरीस आसा. आमच्या खुर्साच्या बारांत आमी केन्नाय चेपून गेल्या वा जायत निराशी जावन सांडलेलीं कशीं जाल्या. खुरीस खऱ्यानूच एक जोड वांटो आमच्या जिविताचो. जेजू आमकां आयज आनीक एक पावट नव्यान उलो मारता. तुजो खुरीस घे आनी म्हज्या पाटल्यान ये. जेजू आमचो मोग करता जाल्यार आमकां खुरीस कित्याक फाव करता जायत? हो आमचो जायत्या जाणांचो प्रश्न आसतलोच. होय, जेजू आमचो मोग करता, हातून दुबावूच ना. जेजू आमकां ताचो पाटलाव करूंक माथ्योवाच्या शुभ वर्तमानांत 11वी वळींत 11वी अवसरांत 28 वळींत जेजू म्हणटा, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओजाच्या बारान खाल आसात ती म्हजी शियेयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानबीत काळजाचो आनी तुमच्या म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें. ताचो आनी पेल्याचो उदीक मोग करूंक जेजू आमकां आपयता आनी शिकयता. जेन्ना आमी खुरीस घेवन जेजूच्या पाटलावन वयता, जेजू आनीक लागशिल्ल्यान वळखूंक पावता. ताचेर आमचो बावार्थ वाडटा आनी जेजूचेर आनीक पाग घेवंक शिकता. आमी जेजून शिकयली वाट चलूंक शिकता. पेद्रूच्या पयले चिटींत 2 अवसर 24 वळींत जेजू म्हणटा, बागून पेद्रू म्हणटा, खुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपल्या कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियेचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यात. होय, ताच्या गायांनी आमी बरीं जाल्यात. ह्याच खुर्साक लागून आमकांय जेजूच्या पुनर्जीवनपणाकूय वांटो मेळटलो. जरूय आमी आमचे खुरीस मोगान लेगून जेजूचेर पाट घेवन मुखार फुडें सरत जेजूच्या पाटलाव करप होच आमचो हेतू जावंक फावो. मागणें, खुरीस घेवन तुज्या पाटल्यान थीरपणान चलूंक आमचेशी तूं राव जेजू.